विकसित भारत 2047 एक ध्येय एक सपन गोयचो फुडार बळकट करपाचो भारत देश विकसित करपाचो तुई भी ह्या मोहिमेन वांटेकार जा गोयचो विकास घडोवपाक तुई आपले योगदान दी आपल्यो आयडियाज वा सजेशन्स दिवपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक तुझे मोलादीक योगदान दी विकसित भारत 2047। नमस्कार। आयच्या ह्या धावपळीच्या जिवितांत आमी खूबशा फावट आमच्या भलायकेचेर आडनदर करतात। बारीकशें कितेंय जालें जाल्यार आमी तें चड सिरियसली घेनात। जायते फावट आमी तें जातलें आपुणूच बरें अशें म्हणून आंगार काडटात आनी मागीर तेंच दुयेंस एक भयानक रूप घेता आनी मागीर आमी चिंतूंक पडटात की अशाय तरेचें दुयेंस आसता काय। अशाच तरेचें एक दुयेंस म्हणल्यार हिमोफिलिया। ह्या हिमोफिलिया ह्या दुयेंसा विशयी खूब कमी जाणांक खबर आसा। आज 17 एप्रिल आयच्या दिसा आमी वर्ल्ड हिमोफिलिया डे म्हणून मनयतात आनी ह्या वर्साचो तांचो थीम जावन आसा एक्सेस फॉर ऑल वुमन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। ह्या थिमा सकयल ह्या वर्साचो वर्ल्ड हिमोफिलिया डे मनयतात। ह्याच हिमोफिलिया ह्या दुयेंसा विशयी चड म्हायती दिवपाक आज आमच्या स्टुडिओ भितर उपस्थित आसात दोतोर रामनाथ नेवरेकार। दोतोर रामनाथ नेवरेकार हे गोवा मेडिकल कॉलेज हांगा एसोसिएट प्रोफेसर म्हणून काम पळयतात। आमी आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार दिवया दोतोर रामनाथ नेवरेकार हांकां। नमस्कार। नमस्कार दोतोर। दोतोर सगळ्यात पयलीं म्हाका सांगात की हिमोफिलिया म्हणल्यार एक्झॅक्टली कितें हे लोकांक साद्या भशेन मातशें सांगात। हिमोफिलिया म्हणजे एक जेनेटिक डिजीज अनुवंशीक रोग आणि तातूंत कितें जाता की मनशाच्या आंगान जे पळय क्लॉटिंग फॅक्टर्स आसता म्हणजे आतां आमी कितें आमकां रगत आयलें ब्लिडींग जालें जाल्यार तें रगत गोडटा क्लॉट जाता। तर दीस हॅपन्स बिकॉज ऑफ सर्टन क्लॉटिंग फॅक्टर्स आमच्या रगतान रगत गोठोवपाचे घटक आसता आनी जेन्ना आमकां केन्नाय इंजुरी जाली कितें आपटलें आमी किंवा दांत काडूंक गेले किंवा कितें सर्जरी जाली किंवा काही कारणां खातीर आमच्या आंगान ब्लिडींग जाल्यार तुमी पळयलां आसतलें की थोड्या वेळान तें रगत गोडटा इट स्टॉप्स आनी दीस हॅपन्स बिकॉज ऑफ द फॅक्टर्स आनी तातूंत प्रमुख फॅक्टर म्हणजे 8 आनी 9 अशे प्रमुख घटक आसता। पूण ह्या आजारान कितें जाता की अनुवंशीक आजार तो जेनेटीक ते जीन्स जे आसता ते अशे आसता की तांच्या आंगान फॅक्टर्स नासता किंवा खूब कमी प्रमाणान फॅक्टर्स आसता आनी तें जाल्ल्या कारणान तांचे गोठोवपाची पळय ते रगत क्लॉट जावपाची पळय तो प्रोसेस आसा तो जायना सारको। जेनेटीक म्हणल्यार बाय बर्थ। जेनेटीक म्हणजे बाय बर्थ आवय पासून तें भुरग्याक येवप। आमचे फॅमिली भितर कोणाक आसा जाल्यार फॅमिली भितर जर आसा जाल्यार ते तांच्या फुडल्या जनरेशनाक हय हें दुयेंत जें आसता ताचे खूब प्रकार आसता। ताचे प्रमुख प्रकार म्हणजे हिमोफिलिया ए जातून फॅक्टर 8 हो घटक डेफिशियंट आसता आनी फॅक्टर आनी दुसरें आसा हिमोफिलिया बी जातून फॅक्टर 9 डेफिशियंट आसता। पूण चडशे पेशंट आसा हिमोफिलिया एचे आसता मेजॉरिटी ऑफ द पेशंट्स आनी ताज्या भायर आनी हे दोनूय रोग चडशे जे आसतात ते दादल्यांनी जाता बायलांनी हे चडशे रोग हे जायना। हिमोफिलिया एक्स्ट्रीमली रेर कित्याक हे तो जीन जो आसता तो एक्स लिंक्ड म्हणून एक जीन आसता ताजे वयल्यान ते दादल्यांक ते जावप पूण बायलांक तांचे कॅरियर म्हणजे आसता कॅरियर म्हणजे दे कॅन ट्रान्समीट दॅट डिजीज टू द ऑफस्प्रिंग। ह्या भायर बायलांनी सुद्दां हिमोफिलिया भशेनूच थोडी क्लॉटिंग डिजॉर्डर्स आसता आनी तांकांय केन्ना केन्नाय ताज्या खातीर तांच्या शरिरान ब्लिडींग ताका वॉन विलिब्रेन्स डिजीज किंवा दुसऱ्या प्रकारचे ब्लिडींग डिजॉर्डर्स म्हणटा। सो ती बी मातशी दुर्मीळ आजारूच मुळान दुर्मीळ त्या भायर हाजी अवेरनेस कांय ना लोकांक खबर नासता जांकां ते जाता जांकां हें दुयेंत भोगचें पडटा तेंच आनी तांची फॅमिली मेंबर्स तांकां ह्या गोश्टीचें पूर्ण ज्ञान आसता आनी त्या बद्दल तांचे सगळे भोगून तांचे बाबड्यांचे जॉयंट्स मसल सगळे पिड्ड्यार जाल्ले आसता। बरोबर। ओके। पण दोतोर सद्याच्या स्थितीन गोंयान हिमोफिलियाची स्थिती कशी आसा गोंयान किंवा आजूबाजूच्या वाठारा भितर? सो पयलीं आमी गोंयाचें उलोवया की गोंयान आमचें हेल्थ सिस्टम इतलो बरो हें आसा की आमी आनी इतले एनजीओज आनी इतले सोसायटी आमचे हिमोफिलिया सोसायटी म्हणून आसा हांच्या सगळ्यांच्या हातून आमी ते जे सर्वे केला किंवा आमकां पेशंट जे मेळ्ळा ते जवळपास अरावंड 50 पेशंट ब्लिडींग डिजॉर्डर सगळ्या हिमोफिलिया वॉन विलिब्रेन्स सगळे मेळून एक 50 सुमार
लोक आसा सध्या जे आसा. डिटेक्ट जाल्या सध्या हय दे आर डिटेक्टेड अँड दे आर रजिस्टर्ड अंडर सोसायटी म्हणजे आमचो नंबर आमकां प्रत्येक नांव तांचें खबर आसा आनी हांकां ट्रिटमेंट सगळ्यांक दिलो वता पूण ताज्या भायर आनीक आसूंक शकता जे आमकां खबर ना बिकॉज इट इज एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट टू नो ओके ओके आनी गोंया भायरचे म्हणशी जाल्यार भरपूर आसा एक तुमकां रफली एक फिगर सांगपाचें म्हळ्यार पूर्ण जगान एक सर्वे जाल्ली 2021 तेन्ना 118 देशांनी तांणी स्टडी केल्लें आनी तातूंत ऑलमोस्ट तांकां एक जवळपास 4 लाख इतले लोक डिटेक्ट जाले संख्या आसा आनी एक वायट गोष्ट म्हणजे तातूंतले अर्द्या वयर लोक भारतान कित्याक आमची जनसंख्या इतली आसा की दो हो आजार दुर्मीळ पूण आमची जनसंख्या वी आर द मोस्ट पॉप्युलस कंट्री सो तातूंत ते आमचे जे आसा इज वन ऑफ द हायेस्ट नंबर ऑफ हिमोफिलिया इन इंडिया भारता भितर जवळपास फिगर अरावंड 1.5 लाख ते 2 लाख पर्यंत आसूंक शकता हें फिगर तुमीच आतां अशें मेन्शन केलें की चड अवेअरनेस ह्या दुयेंसा विशयी जावंक ना खूब कमी लोकांक ह्या दुयेंसा विशयी खबर आसा सो ताका लागून म्हाका अशें दिसता की जायते फावट ह्या दुयेंसाचेर उपचार जायनासतना उरता सर उपचार जायनासतना उरत जाल्यार कितें परिणाम होच सगळ्यात मोठो प्रश्न आसा की तांकां बाबड्यांक पयलीं म्हणजे डायग्नोसीस जावपाक कित्याक सगळ्या डॉक्टरांकूय ह्या गोश्टी बद्दल तितली म्हायती नासता कित्याक दुर्मीळ आजार आसा बरोबर सो पेशंटाकूय नासता म्हायती आनी ह्याच्यामुळे ते कितें गांवठी वखद करपाक वता दोतोरा कडेन येना वेगवेगळे अदर बाकीचे उपचार पद्दती कडेन ते वळटा आनी जेन्ना तांकां ब्लिडींग जाता तेन्ना तांचे जॉयंट चडशे ब्लिडींग तांकां जाता अशेंच विदावट एनी ट्रॉमा ओके जर तांचे फॅक्टर लेवल जखम जायनासतना जांचे पळय सामके फॅक्टर तांकां डेफिशियंट आसता म्हणजे सामकेच कमी आसता तांच्या हांगा लेस दॅन 1% अशा पेशंटांक स्पॉन्टेनियस ब्लिडींग जाता विदावट एनी रिजन बेठेच विदावट तुम्ही बसला तो मनीस बसला किंवा तो चलता इतल्यान ताजो जॉयंट दुखूंक लागता आनी हळू काही वरांनी जॉयंट सुस्ता तो मोठो जाता तांबडो जाता आनी तेन्ना ताका कळटान चलपाक ताका त्रास जाता सो देन ही कम्स टू द हॉस्पिटल somewhat internal bleeding type. Yes, it is a bleeding into चडशेदा जॉयंट आणि मसल आमचे पिक्चर्स दाखयला तुमकां कळटलें की जॉयंट म्हणजे चडशे धोपर किंवा हिप जॉयंट जावंक शकता एल्बो जॉयंट किंवा खंयच्याय आंगांतलो जॉयंट जावंक शकता आनी अकस्मातूच जाता आनी ते जातकूच ते जॉयंट फुलता म्हणजे ब्लिडींग जातकूच म्हाका हिमार्थ्रोसीस म्हणटा म्हणजे ताका तातूंत ब्लिडींग जावप रक्त वचप सो तो मोठो जाता सुस्ता दूख जाता दूख केन्ना केन्ना तांकां सोसूंक जायना इतली आसता मागीर तांकां चडशेदां हाडचें पडटा आमच्या कॅज्युअलिटीन किंवा हेल्थ हाचेर आनी भुरग्यांनी जाल्यार कित्याक पेरंट्स केन्ना केन्ना घरान आसता भुरगो खेळूंक गेल्लो आसता किंवा स्कुलान ताका जाल्यार ताका डॉक्टरा कडेन पावपाक खूब डिले जाता आनी तितल्या म्हणसर ताचें ब्लिडींग चालूच उरता बरें तो दोतोरा कडेन पावलो जाल्यार त्या हॉस्पिटलान ती फॅसिलिटी आसूंक जाय ताका ट्रीट करपाची सो अशें जेन्ना जाता तेन्ना जर डिले जायत जाल्यार तो जॉयंट मागीर परमनंटली डिफॉर्म जाता म्हणजे तो जॉयंट इबाडटा ताजें स्ट्रक्चर आनी फंक्शन दोनूय डॅमेज जाता वांकडो जावंक शकता बॉडीचे हात पांय वांकडे जावंक शकता सो मच सो की एट अ स्टेज मे कम तांकां चलपाक जायना आनी मेनी ऑफ देम आर बाउंड टू व्हीलचेअर तांकां आयदर व्हीलचेअराचेर बसचें पडटा किंवा तांकां बडी घेवन चलची पडटा आनी फुडें तांच्या आयुश्याक कित्याक भुरगेपणानूच जाता चडशें मोस्ट ऑफ द टायम्स केसीस आर डिटेक्टेड इन चायल्डहूड दे ब्लीड इन द चायल्डहूड इन ग्रोईंग एज कित्याक भुरगें वाडटा तशें ताजें हाडां वाडत वता न्ही आता ह्या प्रोसेसा दरम्यान जर ताका ब्लिडींग जालें आनी ताजे जॉयंट डॅमेज जाले जाल्यार ते मागीर वाकडेच ग्रो जातले न्ही आनी शेवटी कितें जाता की बाय द टायम दे रीच 18 to 20 years ऑफ एज वेन तांकां काम करून 4 पयशे कमोवपाची जी संद आसता शिकून ती तांची हळू करून तांचे ऑप्शन्स कमी जाता तांकां ती नॉर्मल कामां करपाक मेळना जी आमकां सगळ्यांक सो दे रिमेन नॉट बॅड रिडन आय वूड से बट दे लीड अ फंक्शनली इम्पेर्ड लायफ डिसेबिलिटी जाता तांकां म्हणजे तांकां नॉर्मल काम करपाची क्षमता जमता पूण ते सगळे बाकीच्यो ज्यो गोष्टी जे नॉर्मल मनीस करता ते तांच्यान कमी करपाक म्हणजे करपाक तांकां त्रास जाता ओके पूण आतांच्या काळान जर तुमी पळयशात जाल्यार विज्ञानीक मळार जी उदरगत जाता ताका लागून वेगवेगळे एडवान्स ट्रिटमेंट येत आसात बरोबर सो हिमोफिलिया खातीर अशें कितें एडवान्स हिमोफिलिया खातीर सगळ्यान प्रमुख म्हणजे जेन्ना पळय तांकां ब्लिडींग जाता जेन्ना तांकां ब्लिडींग जाता तेन्ना ताबडतोब तांकां फॅक्टर दिवचे पडटा म्हणजे फॅक्टर म्हणजे जे घटक तांच्या शरिरान ना ते तांकां सोमते इन्फ्यूज करचे म्हणजे इट इज लायक जशें आमकां कोणाक रगत कमी आसल्यार रगत दिता तशें हांकां हे स्पेशल रक्ताचे प्रॉडक्ट्स ताका म्हणटा ब्लड प्रॉडक्ट्स ताका म्हणटा फॅक्टर्स ते इन्सर्ट करप हे तांकां दिवपाचे आनी इट हॅज टू बी गिवन व्हेरी फास्ट म्हणजे डिले जावपाक उपकारना
जाता तितल्या बेगीन तांकां ते फॅक्टर्स दिवपाक जाय जेन्ना ताका ब्लिडींग जाता. सो दीस फॅसिलिटी इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. प्रत्येक मेडिकल कॉलेज म्हण किंवा गव्हर्मेंट सेक्टर म्हण किंवा खंयच्या हेल्थ सेंटरान हे सगळे एक्चुअली अवेलेबल आसूंक जाय. पूण आतां अशी आमची स्टेज आयल्या की वी डोंट वेट फॉर देम टू ब्लीड. जांकां सिवियर दुयेंत आसता हिमोफिलिया तांकां सद्याचो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिटमेंट कितें की यू डोंट वेट फॉर देम टू ब्लीड बिकॉज वन्स दे ब्लीड दे आर गोइंग टू हॅव अ डॅमेज न्ही. Bleeding in the joint means like your house is on fire. Correct. So even if the house is on fire even once, you are going to get damage. So the current concept पयलींच्या हातून आमी फक्त जेन्ना ब्लिडींग जाता तेन्ना तांकां फॅक्टर्स दिताले. पूण आतां आमचे अशे कॉन्सेप्ट आसा की दे शुड नॉट बी अलाउड टू ब्लीड. म्हणजे तांकां पयलींच जांकां सिवियर दुयेंत आसा जांकां ब्लिडींग जावपाचे चान्सीस हाय आसा असल्या लोकांक आयडेंटिफाय करप नंबर 1. नंबर 2 तांकां सारके ते दुयेंता बद्दल माहिती दिवन समजावन सांगप. इवन फॅमिलीक. Family is extremely important. Family only brings them. They require the family support, immense support. आणि दुसरें म्हणजे आमी कितें करता तांकां प्रोफायलॅक्टीक दिता. म्हणजे तांकां अशीं वखदां दिवप म्हणजे तेच फॅक्टर दिवप एवरी ट्वायस अ वीक किंवा थ्रायस अ वीक की जेणे करून तांकां ब्लिडींग जावचें ना. झिरो ब्लीड. अवर मेन टार्गेट कितें सद्या आमी 2025 आसा आमी चंद्राचेर पावले आनी मार्साचेर पावले. सो पूण हें दुयेंताक आमकां जर हें करूंक शकना जाल्यार आमचें कांयच आमच्या सायन्साक अर्थ ना. सो ऑफकोर्स वी हॅव गॉट फॅन्टास्टीक मेडिसिन्स वीच आर सम ऑफ देम आर व्हेरी एक्सपेन्सीव बट सम ऑफ देम आर लायक दीस फॅक्टर्स वीच आर क्वायट म्हणजे चिपर आनी दे नीड टू बी गिवन 3 times a week or 2 times a week in a severe patient to prevent them from getting joint damage. वॉ ट्रीटमेंट गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांनी उपलब्ध आसा? सगळ्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांनी वो ट्रिटमेंट उपलब्ध नासता. पूण फॉर्च्युनेटली आमी वी आर प्राऊड दॅट इन गोवा मेडिकल कॉलेज आमकां हे सगळे फॅक्टर्स in fact the latest of the factors the best of the factors have been made available राउंड द क्लॉक. आणि जेन्ना जेन्ना पेशंट येता तेन्ना आमी तांकां स्पेशल एक फॅसिलिटीज केल्या असल्या पेशंटांक. कित्याक पयलीं कशें जातालें की ह्या कॅज्युअल्टीन येताले लोक आनी कॅज्युअल्टीन जशें आयले की तांकां बाकीच्या हार्ट एटॅकाचो पेशंट आसतालो किडनी डॅमेजाचो आसतालो आनी कोणाक एक्सिडेंट अशेय पेशंट आसताले. सो तांचें एटेन्शन थंय वतालें डॉक्टरांचे. हे बाबडे तांकां मातशें सेकंडरी जातालो. सो आतां आमी कितें केलें एक स्पेशल सेंटरूच स्टार्ट केलां इन वॉर्ड 144. आमचो जो मेडिसिनचो वॉर्ड आसा थंय तांकां एक स्पेशल सेंटर स्टार्ट केलां जंय तांकां डायरेक्टली तांणी येवपाचें. थंय कॅज्युअल्टीनी वचपाची गरज ना. डायरेक्टली येवन थंय डॉक्टराक आनी सिस्टरीक मेळपाचें तांकां आमी ट्रेन केल्या आनी तांकां हे फॅक्टर्स दिले वता. आणि जर भुरगो असलो पेशंट म्हणजे जर कोणाचें वय समजा 18 इयर्साचे कमी आसा किंवा 14 इयर्साचे कमी आसा तांकां आमी पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट म्हणजे भुरग्यांचो डिपार्टमेंट थंय दिले वता आणि जर जाणटो असलो जाल्यार मेडिसिनान दिले वता. खूप बरी गजाल कळून की आमच्या गोंया भितर गोवा मेडिकल कॉलेजी भितर ह्या हिमोफिलिया दुयेंसा खातीर उपचार पद्दती उपलब्ध आसा हे आमचे दोतोर नेवरेकार हांचे कडच्यान आज कळ्ळें. आनी म्हाका दिसता की आमचे पळोवपी जे आसात कोणाक जर अशे पद्दतीचे दुयेंस आसा जाल्यार ताणें मुद्दम जावन बांबोळे गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचून हाजी विशयी उपचार घेवंक जातात. तशेंच दोतोर ह्या वर्सा वर्ल्ड हिमोफिलियाचो डेचो थीम जो आसा तो आसा एक्सेस फॉर ऑल वुमन एंड गर्ल्स ब्लीड टू. ह्या थिमी विशीं मातशें आमकां विस्तारान सांगात. पयलीं सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे एक्सेस फॉर ऑल म्हणजे जाका जाका हो रोग आसा ते हांवें आत्तां सांगलां की खंयच्याच अशा पेशंटाक अशें आसूंक जायना कित्याक आमचे इतलें आतां टॅक्नॉलॉजी आसा आमचें कम्युनिकेशन मोबायल हें सगळें इतलें आसतना कोणाकूच ह्या दुयेंता पासून म्हणजे दे शूड नॉट यू नो हॅव नॉट रिसीव ट्रिटमेंट अशें जावंक जायना तांकां. सगळ्यांक एक्सेस मेळपाक जाय आनी सगळ्या भागांनी देशाच्या हो ट्रिटमेंट अवेलेबल आसूंकूच जाय. हो तांचो पयलो म्हत्वाचो मुद्दो. कोणूच वंचीत आसूंक जायना अशें. आनी दुसरो मुद्दो कितें आसा की पयलीं आमी म्हणटाले फक्त दादल्यांनीच हो आजार जाता बायलांक तितलो बादना. पूण बायलांनी बी हे हिमोफिलिया भशेनूच ब्लिडींग डिसऑर्डर्स आसता आनी हे बी दुर्मीळ आसता आनी हे बी आयडेंटिफाय जायनासतना उरता. तातूंत एक प्रमुख दुयेंत म्हणजे वॉन विलिब्रंट्स डिजीज म्हणून एक आसा. तातूंत एक फॅक्टर VW फॅक्टर म्हणून डिफेक्टीव आसता. सो कशें कळटा की जेन्ना तांकां म्हयन्याची पाळी स्टार्ट जाता कळ्ळें अरावंड 13-14 इयर्स तांकां म्हयन्याची जेन्ना पाळी स्टार्ट जाता तांचें खूब ब्लिडींग वता. म्हणजे इतले अक्षरशः कुडके पडटा तांचे ब्लडाचे क्लॉट्स पडटा आनी प्रत्येक म्हयन्याक तशेंच जायत वता. आनी मागीर तांचें कितें जाता हिमोग्लोबीन कमी जाता आयर्न कमी जाता आनी केन्ना केन्ना हांवें एक पेशंट पळयला हिमोग्लोबीन ऑफ 2 म्हणजे आतां नॉर्मल मनशाचें 12 ते 14 हिमोग्लोबीन हिजें 2 हिमोग्लोबीन म्हणजे तुमी पळया कितलें तिका ब्लिडींग जालां आसलें आनी आयर्न लेवल्स केले. आयर्न लेवल्स वर नेग्लिजिबल
म्हणजे सगळे आयन तिचे एक्झॉस्ट जाल्ले आनी ते हिमोग्लोबीन सामकें ड्रॉप जावन ती सामकी अशक्त जाल्ली. सो अशा पेशंटांकूय आमकां पळोवंक जाय की तांकांय ते फॅक्टर्स जे आसा वेगळ्या प्रकारचे फॅक्टर्स ते तांकां दिवचे पडटा आनी वी शूड मेक शुअर दॅट दे रिसीव इट इन द रायट टायम सो दॅट दे डोंट ब्लीड. ओके. हे दुयेंस तुम्ही ओदोळ जशें सांगलें की इट इज जेनेटीक डिसऑर्डर जे म्हणजे जन्माक येतनाच हे जावपाक शकता. सो आतांच्या एडवान्स मेडिकल ट्रिटमेंटा प्रमाणे आमी सोनोग्राफी करता सगळें करता सो तेदे वेळार हे दुयेंसाचें निदान जावपाक शकता आनी जर जालें म्हणजे गर्भात आसतनाच जर ह्या दुयेंसाचें निदान जालें जाल्यार ते कंट्रोलान हाडप शक्य आसा. सोनोग्राफीचेर कळना. ओके. सोनोग्राफीचेर तुका फक्त भायले स्ट्रक्चर कळटा न्ही पूण हिमोफिलिया आसा काय ना सोनोग्राफीचेर करपाक खूब कळना. सो तेन्ना कितें करता आमी जेनेटीक टेस्ट करता ऑन द बेबीचे पळय जे उदक आसता न्ही हाजे आवयच्या गर्भांतलें. पूण तें कितें आसा सगळ्यांक करिना हो टेस्ट जांच्या फॅमिली मेंबर्सांक हिमोफिलिया आसा. हिस्ट्री आसा. हय म्हणून हें अत्यंत गरजेचें ज्याच्या पळय फॅमिली मेंबरान हिमोफिलियाची हिस्ट्री आसा अशा बायलांनी कळ्ळें म्हणजे जाचो बापूय किंवा भाव तांकां हिमोफिलिया जर आसा जाल्यार तांणी हें अवश्य डॉक्टरांक सांगूंक जाय. लिपोवन रावंक जायना. हय सारकें तांकां म्हणजे पयलींच खबर तांणी दीस हिस्ट्री दे शूड नॉट हायड. ही एक मेन विनंती आसा की ज्यांच्या घरान हें आसा तांणी ताजे बद्दल सतर्क रावंक जाय की कित्याक देर इज अ 50% चान्स दॅट देअर सन्स वील बी पॉझिटिव्ह फॉर हिमोफिलिया. म्हणजे समज जरी बायलेचो समजा घोव जर हिमोफिलिया घोव न्हय घोव तिच्या हातून तिच्या फॅमिलीन म्हणजे कितें तिजो बापूय जालो भाव जालो काका जालो दॅट फॅमिली म्हणजे आवयच्या वटेन जी पळय फॅमिली आसा ती तांचे जिन्स हिमोफिलियाचे जर आसा किंवा तांकां जर हिमोफिलो सारको असो दुयेंत आसा जाल्यार दॅट वुमन शूड टेल कित्याक तांचेर अशा पेशंटांचेर मागीर ते जेनेटीक टेस्ट करून वॉट आर द चान्सीस दॅट बेबी हॅज हिमोफिलिया आनी ताका जर सिवियर हिमोफिलिया आसत जाल्यार दे डोंट अलाव टू कंटिन्यू द प्रेग्नन्सी. म्हणजे तशे भुरगे मागीर ते जन्म म्हणजे तांकां सिवियर आसता तांकां ते हें करप. सो ही टेस्ट करणे म्हत्व जेनेटीक आनी इनफॅक्ट आय एम प्राऊड टू से दॅट इन JMC आमी जेनेटीक टेस्टिंगूय स्टार्ट केलां. इन पिडियाट्रिक्स OPD बेरेस्तारचे दिसा आमकां ठरावीक दिसा ते जेनेटीक एक्सपर्ट्स येता फ्रॉम हैदराबाद आनी दे आर डुईंग फॅन्टास्टीक जेनेटीक टेस्टिंग टू डिटेक्ट दीस रायट आनी हाज्या सारकें अनेक दुयेंत जें आसा जेनेटीक आसा तें सगळें डिटेक्शन आतां केल्लें वता. ओके खूब बरी गजाल की आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजी भितर ही बी फॅसिलिटी उपलब्ध आसा. फुडल्या सुवातेचेर म्हाका सांगा दोतोर की हिमोफिलिया ह्या दुयेंसा विशीं समाजा भितर कांय चुकीचे समज आसपाक शकता आसा जाल्यार ते कसले समज आसूं शकता ताजेर उपाय कितें? पयलीं म्हणजे अवेरनेस ना कित्याक ताजे बद्दल योग्य म्हायती ना की अजून लोक गांवठी उपचार करता ते डॉक्टरा कडेन येना मातशे फाटल्यान सरता किंवा दे आर रिलक्टंट म्हणजे टू टेक दॅट ट्रिटमेंट. आणि दुसरें म्हणजे कितें आसा की सगळे कडेन टेस्टिंग फॅसिलिटी अवेलेबल नासल्यान तांचें मातशें दॅट इज वन ड्रॉबॅक आय वूड से की टेस्टिंग करपाक जे पळय फॅक्टर्स आसता न्ही ती फॅसिलिटी सद्या गोंयांत तितली ना. बट वी आर इन द प्रोसेस इन अ शॉर्ट टायम दीस फॅसिलिटी ऑल्सो वील बी देर. पूण साद्यो जर आमी तुमी ब्लड टेस्ट करत जाल्यार एक आयडिया येता की ह्या मनशाक हिमोफिलिया आसा किंवा ब्लिडींग डिसऑर्डर आसा हें सादें ब्लड टेस्टाचेर आमकां एक आयडिया येता. पूण ह्या लॅक ऑफ अवेरनेसाक लागून पेशंटा बरोबरूच खंय तरी तांच्या कुटुंबाचेरूय परिणाम भयंकर परिणाम पडटा. कित्याक पयली गोश्ट म्हणजे भुरग्या वयाचेर जेन्ना हें जाता ब्लिडींग तेन्ना पेरंट्स कामाक वता न्ही. करेक्ट. भुरगो स्कुलाक आसता किंवा ताका स्कुलान कितें आपडटा मार लागता कितें लागता फुटबॉल खेळपाक वता कितें खेळपाक वता तर तांच्या हातून तें ब्लिडींग जातकूच ताका हॉस्पिटलान हाडलो म्हणसर बरें आनी हें तांकां समजा प्रोफायलॅक्सीस आमी स्टार्ट केल्यार तीन हाडपाक तांकां आठवड्याक त्रास जाता. सो हांगा एक हांव इम्पॉर्टंट सांगूंक शकता की नवे शोध आतां लागल्या जेणे करून एक इंजेक्शन आसा आमचें व्हेरी कॉस्टली इंजेक्शन कळ्ळें ताका आमी एमिसिझुमॅब अशें म्हणटा. इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ ट्रिटमेंट. इट इज कंप्लिटली रेवोल्युशनरी ट्रिटमेंट जें इंजेक्शन सहज तुज्या आंगान एक 15 दीस किंवा केन्ना केन्ना एक 3-4 आठवडे उरता एकदां दिल्यार. आणि this can completely reduce their chances of getting a bleed. आणि हे मेडिसिन नवोच शोध लायला इट इज अवेलेबल फॉर पास्ट फ्यू इयर्स. म्हणून हे क्वचित भारतांतल्या खूब कमी हातून सेंटरांनी हो मेडिसिन अवेलेबल आसा बिकॉज इट इज व्हेरी व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. इन फॅक्ट आय वूड से दॅट वन इंजेक्शन फॉर अ एडल्ट पेशंट वूड कॉस्ट समथिंग लायक 3 lakhs and it may have to be given twice a month.
ओके, पण ते पूण इझिली हे अवेलेबल सुद्दां वी आर प्राऊड अँड वी आर प्राऊड वी आर व्हेरी थँकफूल फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा and all the government of India and all the various stakeholders who are involved in this, that government has made this medicine available in GMC free. Okay, okay. Yeah. Okay. So आम्ही हे very carefully आम्ही of course because it's a very expensive resource, we are using it very very judiciously आणि we are using it for patients who actually need it and not for all hemophiliacs because थोड्यांक मायनर असता. सो त्या मायनर पेशंटांक दे डोंट गेट फ्रिक्वेंट ब्लिड्स. पूण जांकां मेजर सिवियर दुयेंत आसा तसल्या पेशंटांक हे मेडिसीन आमचे ऑलमोस्ट अराउंड एक 20-22 लोक गोंयान आसा जे हे मेडिसीन घेता आनी दे हॅव नॉट ब्लड अ सिंगल टायम इन द लास्ट 2 years. ओके, सो बऱ्यापैकी कंट्रोल एकदम बऱ्यापैकी कंट्रोलान उरता. ओके ओके. सो आमच्या सरकारी हॉस्पिटलांनी म्हणजे खंयच्या सरकारी हॉस्पिटलांनी गोंयान हाजेर उपचार अवेलेबल आसा? सो मेन म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज हातून भुरग्यांचे बाबतीन जे पळय दुयेंतां आसा ते डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स तांचे वॉर्ड 133 134 गोवा मेडिकल कॉलेजान आनी जाणट्यांचे आसा ते आमी पळयता डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसीन 144 वॉर्डान तांकां पळयता. शिवाय ओपीडीन सुद्दां कोणाक जर चवकशी करपाची असल्यार आमकां ओपीडीन येवन मेळूंक शकता मंगळार दिसा. सो देन आमी तांचे कडेन कावन्सल करतात, तांचे स्टडी करतात केस आणि जर गरज आसा तांकां मागीर फॅक्टर्स किंवा नवे उपचार पद्दती घालता. त्या भायर आमी कितें केलां की फिजिओथेरपी इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट फॉर देम टू डेव्हलप देअर मसल्स. कित्याक जॉयंट पिड्यार जातकूच मसलूय तांचे डॅमेज जाता, केन्ना केन्ना मसलान ब्लीड जाता, सो मसलूय बारीक जाता. सो आतां जॉयंटूय पेड्ड्यार आनी मसलूय पेड्ड्यार तो मनीस करतलो कितें, म्हणून आमी तांकां कितें करता फॅक्टर दिताच पूण तांकां फिजिओथेरपी सुद्दां एक डिपार्टमेंट आसा आमचो फिजिओथेरपी, थंय मुंबयचे बी बरे ट्रेन जावन आयिल्ले डॉक्टर्स आसा. आमी तांकां कॉन्टॅक्ट करून एक सगळ्या ह्या पेशंटांक जांकां फॅक्टर दिले वता ते फॅक्टर घेतले उपरांत फिजिओथेरपी करून तांकां इवन स्विमींग ट्रेनिंग दिवंक शकता. नॉन कॉन्टॅक्ट स्पोर्ट म्हणजे कितें स्विमींग, जशें की तातूंत मार लागपाचो चान्सीस नासता. स्विमींग करतना तुका कितें आपटपाचें, आतां क्रिकेट खेळटा बॉल आपटूंक शकता, फुटबॉल खेळटा दे कॅन गेट हिट. सो स्विमींग सारकेलो हें ना हें, सो तांकां ताजें ट्रेनिंग दिलें वता. सो एकूच प्रश्न म्हाका तुमकां आतां सोंपयता आसतना विचारपाक जाय ते म्हणल्यार की आतां आमी हात लायना फुडें जातात बी म्हणून अशें म्हणजे कोवीड बी कशें एकामेकाच्या कॉन्टॅक्टान आयल्यार तो दुयेंस पसरतालें. सो हे हिमोफिलियाचे ब्लिडींग म्हणजे तांचे ब्लड जेन्ना व्हांवता ते ब्लडाच्या कॉन्टॅक्टान येत जाल्यार ते जावंक शकता? अजिबात ना. आमी पयलींच सांगलां की तो जेनेटीक दुयेंस, एका मनशा कडल्यान कसोच दुसऱ्या मनशाक तसो वचूंक शकना. ओन्ली थ्रू जिन्स? हय, इट इज ओन्ली थ्रू जिन्स. आनी तें ब्लिडींग म्हणटा तें चडशें भायर जायना, तें जनरली हिमोफिलियान ब्लिडींग जाता भितर जॉयंट किंवा मसल. आमी तुमकां पिक्चर्स दाखोवंक शकता तुमी, म्हणजे जॉयंट आनी मसल हातून तें ब्लिडींग जाता. इंटर्नल केन्ना केन्ना ब्लिडींग पोटान जाता, किडनीन जाता आनी वर्स्ट करून केन्ना मेनवान बी जाल्यार ते सामकें सिरियस. गळ्यान जाता, एक पेशंट गळ्यान घेवन आयलो म्हणजे गळो तो इतलो सुजिल्लो ताका श्वास घेवंक जायना. सो दीज आर लायफ थ्रेटनिंग ब्लिडींग. हातून मनशाचें लायफ मरूंक शकता तो एट दॅट पर्टिक्युलर टायम. इतल्या सुद्दां सिविरिटीचेर हें दुयेंत जाता. ओके. सो लास्ट दोतोर आमचे कडेन हे वेळ सोंपत आयला. सो एक मेसेज तुमचे कडल्यान जे आतां हे पेशंट आसा हिमोफिलियाचे पेशंट, तांची फामील, तांकां डे टू डे लायफान जायत्या चॅलेंजीसांक तोंड दिवचें पडटा, जायतीं आव्हानां फेस करची पडटा. सो अशा वेळार एक एक्सपर्ट दोतोर म्हणून तुमचे कडच्यान ह्या प्रोग्रामाच्या थ्रू तुमी कितें मेसेज दिवपाक शकता? सगळ्यान पयली मेसेज हांव दिवंक शकता की हिमोफिलिया पेशंट जावं खंयचेय इतर जे ब्लिडींग डिजॉर्डर्स आसा जांकां ब्लिडींग जाता तांणी फाटल्यान रावचें न्हय. बेस्ट ऑफ द ट्रिटमेंट इज अवेलेबल इन गोवा मेडिकल कॉलेज. मेडिसीन डिपार्टमेंट, पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट आसा, तशेंच आमचे बाकीचे हेल्थ जशें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, मडगांवां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, फोंड्यां, म्हापशां, ह्या सगळे कडेन डॉक्टरांक बेजीक ज्ञान आसा हिमोफिलियाचें आनी कितेंय गरज पडली दे वील रिफर टू गोवा मेडिकल कॉलेज आनी तुमी आमकां येवन मेळोवंक शकता. भिवपाचें कसलेंच तांकां हें ना, कित्याक सगळ्यो उपचार पद्दती लेटेस्ट उपचार पद्दती ज्यो जगान सामक्यो हें आसा त्यो हांगा अवेलेबल आसा आनी फ्री आसा, तुमकां पयशे भरचे पडना. इनफॅक्ट एडमिशनाक सुद्दां तांकां फ्री केलां आमी. ओके. इवन दुसऱ्या स्टेटींतलो कोण आमचे कडेन कितलेशेच पेशंट महाराष्ट्रा, कर्नाटकान येता, थंयचे येता, कित्याक तांकां बाबड्यांक थंय फॅसिलिटी कांयच नासता. इनफॅक्ट आमचो एक पेशंट कुंभमेळ्याक गेल्लो आनी ते कुंभमेळ्याक ताका एक्सिडेंट जालो, म्हणजे गाडयेर वतना तो हिमोफिलिया आशिल्लो आनी ताका टॉप हॉस्पिटलान व्हेलो इन UP. आय वूड नॉट लायक टू नेम, पूण इट्स अ टॉप हॉस्पिटल आनी तांकां थंय फॅक्टर मेळूना.
ओके पण फॉर्च्युनेटली बिकॉज ही वॉज ऑन दीज मेडिसिन्स वीच द लेटेस्ट मेडिसिन ताका तितलें ब्लिडींग जावना आनी तो Everything was तो under एकदम control. बरो घरा आयलो देवा दयेन आनी मागीर आमी ताका फॅक्टर दिवन तो एकदम आतां बरो जाला. आनी एक मेसेज हांव दिवपाक सोदता की गोवा आमचे हिमोफिलिया सोसायटी म्हणून आसा, ताचे नंबर आमी हांगा डिस्प्ले करतले. जर कोणाकूय हिमोफिलिया आसा आनी किंवा ब्लिडींग डिसऑर्डर आसा वॉन विलेब्रेंड्स किंवा ती मासीक पाळी चड जाता आनी कांय कारण मेळूना जाल्यार अवश्य त्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करचो. दीस इज द पणजी हिमोफिलिया पणजी ब्रांच हिमोफिलिया सोसायटी पणजी. दे आर डुईंग एक्स्ट्रीमली गुड वर्क. ते सगळ्या पेशंटांक अवेरनेस करता, ते तांचे पर्सनली तांची काळजी घेता. तांकां पेशंटांक कितें गरज आसली जीएमसीन ते म्हाका कॉन्टॅक्ट करता, कितेंय तांकां डिफिकल्टी आसूं ते आमकां कॉन्टॅक्ट करता आनी आमी तांची डिफिकल्टी सॉल्व करता. त्या भायर तांकां कॅम्प्स केले वता, जशें की ब्लड टेस्टाचे कॅम्प्स किंवा हेपटायटीस डिटेक्शन कॅम्प्स किंवा तांकां स्विमींग ट्रेनिंग दिलें वता. तांकां सगळ्या तरेन तांची कॅर घेतली वता. त्यान तुमचे नंबर जे दिल्या सकयल ताचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करचो आनी कितेंय गरज आसल्यार तांकां जीएमसी इज ऑलवेज ओपन 24/7. ओके ओके ना खूब बरी म्हायती आज आमकां दोतोर रामनाथ नेवरेकार हांणी हांगा स्टुडियो भितर येवन दिल्या की जरी हे हिमोफिलिया दुयेंस भयानक असलें तरी अजिबात ह्या दुयेंसा पासून भिवपाची किंवा पयस रावपाची गरज ना. एक बऱ्यांतले बरे उपचार गोवा मेडिकल कॉलेजी भितर हिमोफिलिया ह्या दुयेंसा खातीर आसा आनी जायते पेशंट जशें दोतोरान सांगलें की त्या पेशंटा खातीर फिजिओथेरपी वेगवेगळ्या पद्दतीचे ट्रेनिंग दितात आनी ह्या अशा तरेचे पेशंट एक नॉर्मल जिवन जगपाक शकता. सो वर्ल्ड हिमोफिलिया डे मनयता आसतना हिमोफिलिया विशीं अवेरनेसूय बी आमी ह्या आमच्या खासा कार्यावळीच्या थ्रू केल्ले आसा. दोतोर रामनाथ नेवरेकार हांगा मुद्दम आयले, आमकां ह्या हिमोफिलिया दुयेंसा विशीं म्हायती दिली आनी जायत्या लोकांक खबर नाशिल्लें की हिमोफिलिया खातीर जी उपचार पद्दती आसा ती खूब रेर आसा, पूण ही रेर उपचार पद्दती आमच्या गोंय मेडिकल कॉलेजी भितर उपलब्ध आसा आनी ती फ्री ऑफ कॉस्ट आसा. सो कोणेच कसलोच भंय बाळगिनासतना जीएमसीन वचून आपली टेस्ट करून घेवची आनी ह्या उपचार पद्दतीचो फायदो आमच्यांनी करून घेवं येता. परत एकदां दोतोर रामनाथ नेवरेकार तुमचे हांव उपकार आठयतां. मुद्दम जावन तुमी वेळ काडून आमचे स्टुडियो भितर आयले, इतली म्हत्वाची म्हायती तुमी आमच्या बरोबर शेअर केली, ताका लागून प्रुडंट मिडियाचे वतीन तुमचे मना काळजांतल्यान उपकार आठयतात. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.